दोन्ही बस ऍक्सिडेंट झाले ते कारण आहात त्याला आता हे दोघे बस इतून स्पीड वयता एकमेक ओवरटेक होते एक पॅसेंजर लागला पण आता ते दोन ऍक्सिडेंट आज आता झाले दोन्ही ऍक्सिडेंट ओवरटेक होताले दोघांकडून एकमेक ओवरटेक करून एक बुका मारले कारण हातल्या मारल्या आता इनोसंट गुडगा असला बाबा हातल्या तिचे आणि धपको तिचे मारल्या हे नाव झालं गव्हर्मेंट किती चुपा जायची किती ऍक्शन घेवपाचे बसवाल्यांची किती ओव्हर स्पीड करता सारखे म्हणजे आम्ही एगेच होते म्हणून एगेच बस झाले काय जाऊ ना मग कोणाक ते इनोवा काय आखी काबार झाली चयला पण हे म्हणजे गव्हर्मेंट ऍक्शन घेवपाचे बसवाल्यांची एक ओटे सिग्नल रोड तो आता ऍक्सिडेंट जातो आता आमच्या बायपास केलो हा हांवें एकदम बरो बायपास केला एकदम बरें पूण लोक कोण यूज कोन्नाय यूज करपाक कितें करतले ती सायन बोर्ड ना टिका वचपाक कितें सगळें ट्रॅफिक येवता येता म्हाका गव्हर्मेंटाक तुमी सायन बोर्ड घालची म्हणून कितें हायवे केलें ते बी पूण सायन बोर्ड ना सिग्नला कडेन सो हांव म्हाका गव्हर्मेंटा कडेन तेजी एक्शन घेवची आनी तुमी सायन बोर्ड घालची म्हणून ते एकू कडेन जाले ते 5 मिनटां मध्ये 2 ऍक्सिडेंट जाले एकमेक ओवरटेक करताले बस जाली कोणाक कांय जालें ना म्हणजे पोल्युशन एक्शन घेवपा जाय हे बसवाल्यांची कितें ते ओवरटेक करता सिग्नल रोडाचेर ते आनी कितें काम जालें ते चोयल ना ते अशें दोन कडेन ब्रेक मारतो तो फुडल्यान ब्रेक मारता फाटल्यान चोयल ना म्हणटा कोणें आनी कितें कशें कळ्ळें न्हू सोडटाय आनी कितें सांगतले ताका लागून तोय कशें कळ्ळें ना तुका बसवाल्यांचो पूण येवलो हय बसवाल्यांचो